सत्तरी रेडेघाट वाठारांत रस्त्याचे कुशीक कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा। ह्या वाठारांत कांय जाण कोयर उडयतात। कोयराक लागून ह्या वाठारांतली न्हंय लेगीत प्रदूषित जाल्या। कोयराक लागून घाणयारो वास पातळ्ळा। देखून संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सध्या आमी रेडेघाट सत्तरी हांगासर आसा आनी आमच्या फाटल्यान दिसता जो कितलोसोच हांगासर कोयर। रेडेघाट ह्यो वाळपय पणजी रस्त्याच्या मदीं येता आनी ह्यो जंगल भागान आसल्या कारणान हांगासर लोक आसा हे बिंदासपणे हांगासर कोयर उडयता। आमकां खबर आसतली की ह्यो जो जागो येता ह्यो मावस पंचायतीन येता आनी मावस पंचायत तशेंच वाळपय म्युनिसिपालिटी आसा ही घरोघरी सुको कचरो तसो वोलो कचरो व्हरपाचे तेंच्यांनी वेवस्था केल्ली आसा आनी बऱ्या प्रमाण जे घरांतलो कोयर आसा ह्यो व्हरता। तशेंच जे वाळपय म्युनिसिपालिटी आसा ही सुद्दां घरांतलो कोयर तशेंच दुकानदार तशें वेवसायीक कचरो आसा ह्यो सुद्दां ते व्हरता। मात हांगातले कांय लोक आसा हे चोरी छुपे हांगासर कोयर हांगासर ह्यो उडयता आनी ताका लागून ह्यो रेडेघाटीचो जो परिसर आसा ह्यो दुशीत जाल्लो आसा। हांगासर फाटल्यानच न्हंय आसा, ह्या न्हंयन सुद्दां कचरो उडयल्ल्या कारणान ती प्रदूशीत जाल्ली आसा आनी हांगासर लोक वयता तांकां हांगासर वासाच्या घाणेच्यान हांगासर वयचें पडटा। हांगासर कोयर उडयल्ल्या कारणान जी बडकी जनावरां आसा ती सुद्दां हांगासर कचरो खाता। आमकां खबर आसतली की कितलेशेच गायच्या पोटान प्लास्टीक मेळपाक लागलेले आसा आनी अशेच प्रकारे कोयर उडयता ताका लागून जनावरां ते भक्षण करता आनी तांकां सुद्दां त्रास जाता। सद्या हांगासर आमकां पळोवंक शकता की जे चिकनाची वेस्ट आसा ती सुद्दां हांगासर उडयल्ल्या कारणान हांगासर लोक वचपाक सुद्दां हांगासर वासान कितें जाता। तशेंच हांगासर बाकीचे जे घरांतले वेस्ट आसा पॅम्पर्स आसूं सॅनिटरी पॅड आसूं घरांतले जो कचरो आसा तो सुद्दां हांगासर उडयल्ल्या कारणान हांगासर सद्या जे जागो आसा ह्यो प्रदूशीत जाल्लो आसा आनी संबंधीत जे खातें आसा तशेंच जे मावस पंचायत आसा तेंच्यांनी कडक हांगासर कारवाई करपाची गरज आसा। जशेंच हांगाच्या लोकांनी हांगासर कॅर घेवपाची गरज आसा कित्याक स्वच्छ भारत सुंदर गोवा अशें म्हणटा। मात ह्या कोयरा खातीर जी स्वच्छ भारत मोहीम आसा ही एक तेजे 3-13 वाजलेले आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।